स्वतः बुडला भ्रष्टाचारात आणि म्हाका काढून उडायत म्हणपी लोकायुक्त कोण काय म्हण विचारता. लोकायुक्ताचो आदेश चालीक लायलो ना जाल्यार वयतले उच्च न्यायालयात. कळंगूट काँग्रेसीन पेटयले मायकलाचेर फार. स्वताच सयो करपी मुख्यमंत्र्याक गोंयच्या प्रकल्पाविशीं ना खबर. तशें जाल्यार मुख्यमंत्र्यान बंद उडोवचे सगळे प्रकल्प. गोंयांत कोळसो नाका संघटना करतली. गोंयभर भोंवून कोळशेचे विरोधात जागर. पांजरकोणी पेट्रोल पंपा कडेन जावपाक लागलेत कोयराची राशी. घाणी घुट्टाणींक लागून प्रवाशांक नाक दामून जावचे पडटा पासार. कोयर उडोवपी सापडले जाल्यार काडटले शेप लावन. थळाव्यांची शिटकावणी. गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. गोंयच्या कांय वाठारांनी बिरेस्तारा उटंगराचो पावस पडूं येता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. नुस्तेकारांनी 18 ऑक्टोबरा मेरेन खोल दर्यांत वच्चे न्हू अशी सादूरतायेची शिटकावणी दिल्या. पावसाचो हंगाम सोंपल्या उपरांत 1 ऑक्टोबरा सावन आयज सकाळ मेरेन 4.60 इंच पावसान हजेरी लायल्या. 1 जून ते 30 सप्टेंबरा मजगती 165.5 इंच पावस जडलेलो. कोकण दर्यावेळेर उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान पावसाक पोशक वातावरण निर्मिती जाल्या. बिरेस्तारा सकाळी मातसो शिवर पडलो पूण उपरांत दनपारां मात घोग्यांनी पावस पडलो. वाळपय सगळ्यांत चड पावसाची नोंद जाल्या. So we can see that there is a lot of cloud mass near this Konkan region because of this well-marked low pressure area. Now the system is expected to further move west to northwestward, enter into Arabian Sea, and then intensify as well as move towards west to northwestward direction. So if we zoom into the locations around Goa, we can see that there is a lot of cloud mass near and around Goa. The entire Konkan coast is having a lot of cloud mass because of this well-marked low pressure area. There is heavy rainfall warning over Goa for coming 2 days as well, that is including 15th. The possibility is there for Goa to receive heavy to very heavy rainfall, that is rainfall exceeding 6 centimeters up to 12 centimeters is called heavy rainfall, and the rainfall exceeding 12 centimeters up to 20 centimeters is called very heavy rainfall. All this in 20. There is even possibility of only one or two stations recording rainfall exceeding 20 centimeters in 24 hours, which is termed as extremely heavy rainfall. Now from 16th onwards, there is going to be reduction in rainfall activity. The warning on that day is not for extremely heavy rainfall, only for heavy rainfall there is warning on 16th of October. And from 17th onwards, there is no heavy rainfall warning as of now because the well-marked low pressure area will be moving further away from Goa coast by that time, by October. In these days, along and off the coast, wind speed will be 40 to 50 kilometers per hour, reaching even up to 60 kilometers. So fishermen are requested not to venture into sea from 15th to 18th. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. कायदो आणि सुव्यवस्थेचो प्रश्न परतून एकदा चर्चेक येयला, खास करून बायलांचे सुरक्षे वयल्यान. मंगळार दिसा चांदोरचे एके चलयेक दोगांनी जंतुनाशक पिवपाक लायले. ही घडणूक घडून 2 दीस जावन गेले, पूण पुलिसांनी अजून आरोप्याक अटक करूंक ना. गोंयांत चलयो आनी भुरग्यांक राखण मेळना असो आरोप देखूनच समाजीक मळार जावपाक लागला. 18 वर्सां पिरायेची चली चांदोरा कामाक वताली. दुचाकी वयल्यान आयिल्ल्या दोगांनी तिका आडयली. त्या दोगांनी बळजबऱ्या तिका जंतुनाशक पिवपाक लायलें आनी दोगांनी फुज्ज्यो काडल्यो. उपरांत चलयेक ऑस्पिसियत उपचारा खातीर व्हरून घातले. मायणा कुडतरी पुलिसांनी दोगा अनवळखी व्यक्तीचेर कागाळ नोंदयल्या. 18-year-old girl is being forced to consume a chemical. Are we safe? How are we going to protect the women and children of Goa? Is it that we are lacking something in our culture, or is it with the infusion of so many people coming into Goa that we have lost our character and that we are allowing women to be targeted, children to be murdered? Aayz Goyan safety म्हणल्यार ती खबर जाल्या. We cannot see any woman or child safe in this state. Earlier we used to hear only about the rest of India. You may हाथरस आनी दुसरे खंयचे बिहारा जाता ते. आतां बिहार आनी UP गोंयान पावला अशें दिसता.
in a few days we are seeing the number of crimes against women and children increasing, that we fear sometimes I feel we are safer because we are in lockdown and we are not moving out. Our children are not going to school. What is this happening in the state of Goa? Where is the Home Minister? Where is the security for women? I request the CM of Goa, before Children's Day, and ek mahina ulla, before Children's Day, see that you can put things in place. I know he has allotted another 2 more divisions into the police force so they can work. And I hope there will be more women into this police force. कोणाकूय कोणाची भंय ना अशें दिसपा लागला, कारण एक चलीची कामां वताली, वाटेर आशिल्ली, ताका बंद करून 2 जाण चल्यांनी खंय कितें तरी केमिकल पिवपा दिलो. एक सायडीन पोरवोरी कोणाचेर तरी दादल्याचेर उजो घातला. अशें करून एक दिसाक 4-5 केसी तरी जातात जे जाग्याचेर भंय ना पुलिसेचो किंवा समाजाचो किंवा कोणाचो अशें गोंयांत दिसपा लागला. पनिशमेंट स्ट्रिक्ट जाले शिवाय ह्यो हेजेर सुदारप जावचें ना. आनीक आतां कायद्याची भंय लोकांक पडपा जाय. पुलिसेन ताचेर स्ट्रिक्ट कॉग्नायझन्स घेवन ते कोण सोदून काडून, जशे हे कोण ते खबर ना ते चेडवाक, तशेंच काल कोणा नासला आनी तो आज गेलो ताकाय बी खबर ना आसतलो कोण तो. म्हणून म्हाका दिसता की असल्यो गोश्टी गोंयांत जावच्यो न्ही आनी त्यो समाजान तश्यो पुलिसेन सिरियसली घेवच्यो. It is very shocking and sad to know about this incident, what has happened in our village on the 13th at the early hours of Monday morning. No doubt the road seems to be a very busy road for people travelling all the way from Kuchorin to Margaon. It is very sad to know that the safety of a woman and young girls is at high risk and has become a big question mark. I request our beloved villagers to be more vigilant and report such incidents and to owe the issue whenever they see anything like this. I also request the government, the police to take extra care in patrolling, in monitoring such cases, and to ensure strict punishment so that these cases should never occur again. गोवा 365 खातीर सालसेच्यान रमेश नायक रावत आनी संदीप तुयेकार. पांजरखणी राष्ट्रीय महामार्गाचे देगेक पेट्रोल पंपा लागीं कोणीतरी जनावरांची हाडां आनी हेर कोयर हाडून उडयला. कोयर कुसोन ताका घाणी पडल्यात देखून रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांक तेचो खुबूच त्रास जावपाक लागला. ह्या फुडें कोण असलो कोयर उडयतना दिश्टी पडलो जाल्यार ताका शेपला येतले. थळाव्या लोकांनी शिटकावणी दिल्या. ह्या विशीं म्हायती मेळटकीर थळावो नगरसेवक उद्देश गांवकारान सुवातेची पळोवणी केली. तशेंच कुंकळ्ळी पालिकेंत कागाळ नोंदयली. पुलिशेंत आपूण कागाळ करतलोच, त्या भायर मुख्य अधिकाऱ्यानूय कागाळ नोंदवची अशी मागणी तांणी केल्या. जाल्यार पाळत दवरून कोयर उडोवप्याक बडयतले अशें थळावो नागरीक जोसेफ डायसान सांगलें. आनी आयज चोवपाक गेले तो येदो वेस्ट पडलो आसतलो पोटान तुले आनी गांदोड्यो आनी कितें भितले तांगे फ्रेश ते कुसोन किड पडले कोरोना गोंयच्या गोंयच्या हे वच सापडले. आनी हो तो वास तरी आको तरी स्प्रेड जालो जायत जाल्यार मनशान सांगना कितें जायतें. जाल्यार हांव कितें सांगूंक सोदतां, पयले तुमी आपल्याक गेले कितें कोताय माताय वो कितें शॉपाचेर वेस्ट डिस्पोज करपाचो एक बॉक्स आसपा जाय. ते पयले रेडी करपा जाय. उपरांत तेमी ते हे मारपा जाय आनी हिंग घालपाचें बंद करपा जाय. आयज हांव सांगूंक सोदतां जरी तर हेज्या मुखार आमकां हें मेळ जायत जाल्यार आमी एक वच घातले राती कडेन आनी मेळ जायत तेजें आमी मान हाडां दवरतले. म्हणा का फाल्यां आमी कायदो हातीन घेतलो. हें मात सांगता आमी कायदो हातीन घेतले आनी हिंगा बांदून दवरता तुमी. हिंगा बांदून दवरतले आनी हाडां बिडां मोडली. हें मात आमी एक पयलो दिगवा बांदा घातले. दिगवा बांदा आसा आतां सगळो वेस्ट हिंग घाताय. जाल्यार मागता म्युन्सिपालिटी कडेन हेचेर चवकशी करची ताबडतोब आनी एक्शन घेवचें आनी हें काडची म्हणून. हें काडचें कित्याक हें एकदम कोरोना व्हायरसाक तूं बरे भाशेन चला तूं चला हांव नगो तुवें कितलो वास घेतलो एकदम विश्वास भातालो आसा तो जितेल येतलें बोल बोल दवरला.
आज पांजरगड वॉर्ड नंबर 1 आज वेस्ट हाडून उडयला आता एनिमल्स गायेचे हेजे दुकराचे आनी हेजे सगळे हाडून वेस्ट उडयला आसा हांगा आनी तो हांव पळोवपा येयल्लो आनी हांवें सांगला आयज 365 सांगला हाडून दाखयला कितें हो सगळो व्हरून लोकांक दाखोवपा आनी लोकांनी म्हाका सांगला कितें रातचे कोणा मेळटा तांकां धमकी दिवपाची आनी तांकां मारपाचें म्हणून हांवें लोकांक सांगला तशें करनाका ऑलरेडी हांव सीओ वचून कंप्लेन करता म्हणून. तूं कावन्सिलर न्हू तेंचो? हय हांव ते वॉर्ड नंबर 1 कावन्सिलर. लोकांनी म्हाका जायत सांगलें अशें थिंग उडयता हाडून म्हणून. ऑलरेडी आतां हांव वचून पळयला थिंग वचून पळयन हांव आतां वचून सीओ कंप्लेन बॅग्स आसा थंय? बॅग आसा जायत वेस्ट आहा एनिमल्साचो. गोवा 365 खातीर पादर खणीच्यान रमेश नायक रावत. आता एक घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. दिवचलच्या बायपास रस्त्यार हेवी व्हेकल्स पार्क करून दवरतात. ही वाहनां अपघातांक निमंत्रण दिवपाक लागल्यात. देखून ती रस्ते देगीक दवरपाक मनाय करत. तशेंच पेड्ड्यार जाल्ल्या भितरल्या रस्त्यांची दुरुस्ती करपाक लायात. दिवचल गट काँग्रेसीन दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन मागला. दिवचल वाठारांतल्या अंतर्गत रस्त्यांची अवतिकाय जाल्या. बेगोबेग दुरुस्तेची गरज आसा. ह्या वाठारात सोबितीकरणाचो वावर हातात घेतला. शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबो केला. 4 रस्त्यार मदींच तो उबारला. पूण दिका दाखोवपी तकटेच लायिल्ले दिसनात. तशेंच कांय माल भरून व्हरपी ट्रक आनी हेर वाहनां रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरतात. देखून अपघाताची शक्यता वाडल्या. हाचेर बेगोबेग उपाय काडचो अशें मागपी निवेदन काँग्रेसीचे वतीन प्रदीप वांयगणकारान दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक भेटयलें. ताणें कारवाय करपाचें उतर दिलां. असोच एक इश्यू जो बायपास आता हायवे जाला की त्या हायवेचेर जेंचें ब्युटिफिकेशन चालू आसा, काम चालू आसा, हायवे रुंदीकरण जाला. पूण हें रुंदीकरण गाडयां खातीर जाला की पार्किंगेक जाला ते आतां लोक भ्रमण आसा. पूण मेन मुद्दो आयज प्रत्येक कितले तरी एक्सिडंट जावन थंय लोकांचे जीव धोक्यान आसा आनी हेचेर म्युन्सिपाल्टीचें लक्ष कशें वचना. डेली ते म्युन्सिपाल्टीचे ट्रॅव्हलिंग त्याच रोडान करता पूण तांकां कशें दिसून येना हेचें आमकां कितें कळना. कित्याक आयज जर येद्या व्हडल्या रस्त्यान येदी व्हडली वाहनां उबी आसा, इतले एक्सिडंट जाल्ला तरी एक्शन म्युन्सिपाल्टी घेयना हेचो अर्थ म्युन्सिपाल्टीक बिचोलच्या जनतेचें कांयच पडलेलें ना हें साबीत जाता. तेन्ना आमी डेप्युटी कलेक्टराक निवेदन दिलां आनी विनंती केल्या तांकां की हे जे हेवी ट्रक जे दोनूय सायडीन जे उबे करतात ते बेगींतल्या बेगीन लोकांचे सुरक्षितेचो हें घेवन बेगींतल्या बेगीन थंयचो तो रोड क्लियर करचो. आनी तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलां. दिवचली बायपास रस्तो जो आसा शांतादुर्गा हायस्कुला कडल्यान न्यू बस स्टँडा पर्यंत तो पयलीं बारीक आसलो बायपास, आतां व्हडलो केला, वायडनींग केला. पूण एक जर पळयल्यार थंयसर जाल्यार हेवी व्हेकल्स ट्रक म्हणा, बसी म्हणा किंवा आनी व्हडली व्हेकल्स आसा ती दोनूय बाजून थंय पार्किंग केली गेली आसा रातची प्लस दिसाची सुद्दां. आनी खुबश्या फावटी ह्या जाग्याचेर एक्सिडंटूय जाल्लेले आहा. त्याच बरोबर आनी एक विशय आमी घेतलो IDCच्या रस्त्याचो तो खूब चाळण जाल्लेली आसा सारकी. खड्डे पडल्या, 2 व्हिलर थंयसर कशें करचें पडटा त्या रस्त्यान वयताना आनी खुबशे एक्सिडंटूय जाल्लेले पडलेले आसा. तर तेचेर सुद्दां आनी एकदां निवेदन आमी आयज डेप्युटी कलेक्टराक दिलां. तांणी जाता तितले बेगीन हाचेर एक्शन घेता म्हणून सांगता. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. मायकल लोबोक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयात ही लोकायुक्तान दिल्ली ऑर्डर पाळली ना जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या विरोधात हायकोर्टान वयतले. काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या. मायकलाच्या विरोधात येयल्ल्या भ्रष्टाचाराचे कागाळी उपरांत लोकायुक्तान मायकल ह्या पदाचेर बसपाक योग्यतेचो ना असो शेरो मारिल्लो. जाल्यार म्हाका काडून उडयात अशें सांगपी लोकायुक्त कोण अशें मायकलान विचारलेलें. बेकायदो रस्तो बांदकामाच्या संदर्भात मायकल लोबोच्या विरोधात कागाळ असली. कोर्टान ती भायरूंक ना. तरीकूय मायकलान ही केस भायर अशें फट सांगलें अशें काँग्रेस फुडाऱ्याचें म्हणणें. मायकल लोकायुक्ताच्या आदेशाचो अपमान करता. मुख्यमंत्र्याक 10 आमदार हाडून दिल्यानूच लोबोक मंत्रीपद मेळ्ळां पूण तो ताचो दुरुपयोग करता अशें आरोप मायकलाचेर केल्यात. पळयात आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडीस आनी आदलो सरपंच जोझेफ सिक्वेरा कितें म्हणटा तो. Michael was saying what these Lokayukta has passed an order on litigation by Peter and his wife and the brother, which are habitual litigants.
he was showing a case file where order says case is dismissed. But he didn't tell the people that this case has been dismissed with permission for them to withdraw, to go to other courts. So the basic point is Michael is trying to fool the people. The case was never dismissed. He said, how can the Lok Ayukta say that I am unfit when this case has been dismissed by the High Court? The case has not been thrown out by the High Court. High Court has given them permission to approach the competent authorities. So when he says, who is Lok Ayukta to tell me that I am not fit? Your own government thinks you are a crook. They filed a case against you for forgery in the case. Forging your own documents. And he is saying, no, because the Lok Ayukta didn't get an extension, that is why he passed this order. The Lok Ayukta cannot get an extension beyond 73 years of age, which he has already completed. He's already completed 5 years, he already completed 73 years of age. So he cannot get an extension. So his idea of fooling the people is exposed. We just wanted to expose that to this case, that he's been harassing this family, and with that case the Lok Ayukta has passed the order. The section 16A is made that the respondent number 4 Michael is again unfit to hold the office of the minister. I think Michael Lobo has zero knowledge on how he has to put noting on the sheets of the government. When he was the NGPDA chairman, because he was a PDA chairman, he just puts up a noting against Peter or his brother. Excess private shown on approved plan may be rectified on the plans, on the approved plans as public road. Now can you understand what this person Michael Lobo has a knowledge about? Whereas Michael Lobo is just holding a ministerial post, that too by taking about 10 MLAs from Congress and giving it to the CM, and then CM grants him a favor where he doesn't know head or tail of the ministry which he has been given by the chief minister. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आणि क्लिंटन डिसोजा. 3000 कोटींचो डबल ट्रॅकिंग प्रकल्प राज्य सरकाराकच जाय. वायल्ड लायफ बोर्डाचो अध्यक्ष असताना 3 महत्वाच्या प्रकल्पांचेर सयो केल्यात आणि आपणाक ह्या प्रकल्पाविशीं कितेंच खबर ना अशें मुख्यमंत्री खंयच्या तोंडान सांगता. खबर ना जाल्यार बेगोबेग डबल ट्रॅकिंग आणि कोळशाचे प्रकल्प बंद करात. गोंयांत कोळसो नाका हे संघटनेन मुख्यमंत्र्या कडेन मागला. गोंयांत कोळसो नाका हे संघटनेन पत्रकार परिशद घेवन मुख्यमंत्र्याक हो प्रकल्प बंद दवरपाचें आवाहन केलां. तशेंच कोळशाचे वेव्हारे फ्रीज करात अशें ही संघटना मागता. गांवागांवांतल्या पंचायतींनी 2017 सावन ह्या प्रकल्पाक विरोध केला. मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकल्पांच्या अभ्यासा खातीर 1 म्हयन्याचो वेळ मागून घेतला आणि दुसरे वाटेन डबल ट्रॅकिंगाचें काम चालू दवरलां. गोंयाक कोळसो नाका हो जागर आमी गोंयभर करतले आणि कापसदाद आसा जाल्यार आमकां आडोवन दाखयात, संघटनेन आव्हान दिलां. पळयात. आमचो चीफ मिनिस्टर खरें तें उलयना. ताणें काल जें म्हणलां की आपल्या म्हायती ना, हें सारकें ना. कित्याक जशें आतां एंथनी बाबान सांगलां, ही लेटरां आमी सीएमाक जुलय, ऑगस्ट आणि ऑक्टोबरान दिल्यात विथ फुल ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन. सागरमाला प्लॅन, नॅशनल वॉटरवेज एक्ट, जे कितें जालां, जी क्लियरन्सीस दिल्यात, जी दिवपा जायनासली, सगळे इन्फॉर्मेशन सीएमा कडेन म्हयने जाले आसा, जे आमी दिलां. इन एडिशन आमी विचारतात की आयज हो सीएम जो वायल्ड लायफ बोर्डाचो चेअरमॅन आशिल्लो, जाणे हे 3 प्रोजेक्ट पास केल्यात एज द चेअरपर्सन ऑफ द वायल्ड लायफ बोर्ड, जे मोल्यातल्यान वतात. हे 3 प्रोजेक्ट पास केले जाल्यार तुज्यान कशें म्हणूंक जाता की तुका हाजी कांयच म्हायती ना. तुका कांयच खबर ना जाल्यार इमिजिएटली सगळे जे डबल ट्रॅकिंगाचे आणि दुसरे कोल इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामां जी चालू आसात ती इमिजिएट बंद करूंक जाय. आणि जे क्लियरन्सीस दिल्यात, कितें परमिशन दिवपाचें काम चालू आसा, त्योय फायली सध्या फ्रीज करूंक जाय. काल जे सीएमान स्टेटमेंट केला की आपल्याक कांयच खबर ना, आमी सांगता तें ताका 5 तारखेर जुलयाचे, 6 तारखेर ऑगस्टाचे आणि 9 तारखेर ऑक्टोबराचे 2020 वर्साक लेटरां दिल्ली. सगळे अटॅचमेंट ताका घातलेले आसात.
तो कांयच खबर ना म्हणटा तो लोकांक फटोवन कित्याक भायर सरला तुमी. जेन्ना सुरेश अंगाडी युनियन मिनिस्टर फॉर रेल्वेज गोंयांत आयिल्लो डिसेंबर 2019 जेन्ना ताणें सांगलें तुमचे कडेन जर ह्यो जमीन हिंगा लँड ना जाल्यार आमी हो प्रोजेक्ट दुसरे स्टेटीन व्हरता म्हण, जाल्यार तुमी कित्याक सांगलें सेंट्रल रेल्वे एक्ट 1989 ऑयल वर्क कर आनी फुडें वच म्हण. तूं जावन सेंटराक मदीं तोखले दिता, तुका खबर ना गोंयांत कितें आसा तें. कित्याक लोकांक काळोखान दवरता तुमी, कित्याक लोकांक पिशान काडटा. लोक अजून पिशान रावंक ना, लोकांक सगळी खबर आसा. सगळे आमची गांवांत यात्रा काडले, अवेरनस दिल्लें आसा, सगळे लोकांक खबर आसा कित्याक लागून अवेर करता ते आमी. 3,000 crores project, 3,000 crores project, all the taxpayer money, आमचे पैसे जे हे तुम्ही प्रोजेक्टाक घालतात आणि तूं म्हणटा आमकां खबर ना. आमी गोंयचे पास झुजतले हे प्रोजेक्ट फाटी घेवंक आनी आमची गोंयांत पडचो नाका ही यात्रा कोणाच्यान आडोवंक जावची ना. जे विलेजींनी रेजोल्युशन धाडलें तेंगा आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका. थोडे विलेज अशें म्हणल्यार 2017 आसून आमी हेजे प्रोजेक्टाचे ओपोज आहाय, बट ती तेणी चोयची आनी नॉर्दर्माचे बाबा ग्राम सभांनी रेजोल्युशन घेवपाक मेळना आतां कित्याक पॅन्डेमिका लागून. पूण जी रेजोल्युशन घेवन धाडलें तेंचे तरी नॉर्दर्गान तेणी फार्म स्टॉप करचें हें म्हाका दिसता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. गोवा फॉरवर्डान परतून एकदा भाजपा सरकाराक आनी फोंडा पालिकेक उजरावन काडले. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा फोंड्या जायते उदरगतीचे प्रकल्प हातात घेतलेले, पूण अजून मेरेन एकय पुराय जाल्लो दिसना. फोंडा पालिका आणि भाजपा सरकाराच्या कारभाराचेर गोवा फॉरवर्डान टिका केल्या. 2019 2 म्हयन्या भितर खरें म्हटल्यार फोंडा मार्केट प्रकल्प पुराय जावपाक जाय आसलो, पूण हे घडये मेरेन हे काम पुराय जाल्लें ना. बिरेस्तारा मिडिया कडेन उलयतना गोवा फॉरवर्डाचो म्हणयारो राजेश वेरेकारान सांगलें. फोंडेचो मार्केट कॉम्प्लेक्स 1 वर्सा पयलीं जवळपास माननीय मुख्यमंत्र्यान हांगा ह्या प्रकल्पाक भेट दिल्ली आनी फोंडेच्या लोकांक आश्वासन दिल्लें की बेगीनच्या बेगीन 2 म्हयन्या भितर आपूण हो प्रकल्प पूर्ण करतलो. जे कितें पेंडींग कामां आसा ती पूर्ण जातली. पूण आज वर्स उलटलें, वर्सा वयर गेलें, थंय कांयच म्हाका दिसता काम अजून फुडें गेल्लें ना. थंय 1,80 लाखाचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल मेळ्ळा, तें बी अंडर 14th फायनान्स. आनी आज थंय लोकांची इतकी गैरसोय जाता. आमी जर फाटल्यान जर फीश मार्केटान वता नाल्यार हॉकर्स जे बसतात थंय जर वता जाल्यार थंय वचपाची वाट अजून पेव केल्ली ना. लोकांक ह्या पावसान चिखलांतल्यान वचचें पडटा. पयरूच आमकां कळ्ळां की थंयची जी वयली मेझनायन फ्लोरावयली शॉपां आसा नाल्यार ऑफिसां आसा तांचें ऑप्शन जातलें म्हणून. आतां फाल्यां तुमी ऑप्शन केलें आनी तो जर प्रोजेक्ट कंप्लीट ना जाल्यार ते ऑप्शनाचे जे सक्सेसफूल बिडर्स आसा तेजो ताबो घेतलो काय कितें काय परत हें काम अशें तरेन गाळत उरतलें. तर हो एक इतको 20 कोटी रुपया खर्च केल्लो प्रकल्प फोंडा मार्केट कॉम्प्लेक्स हाजेर जर आनी 2 कोटी रुपया खर्च केले जाल्यार हे हांगा लोकांची खूब सोय जातली. तर आमची मागणी की होय बी प्रकल्प हे तुमी आतां जो पेंडींग आसा ताजेर कितें आसा ती इनिशिएटीव घेवची, ताजेर जे कितें फॉलोअप जाय ते फॉलोअप करून तो पूर्णत्वा कडेन व्हरचो. तुमकां लक्षांत आसतलें 1 वर्सा पयलीं आमीच फुडाकार घेवन गोवा फॉरवर्ड पार्टीन फुडाकार घेवन बांदकाम मंत्र्याक हांगा आपयल्लें. तांणी हांगा पाहणी बी केल्ली आनी 2-3 जंक्शनां म्हणजे एक्सिडेंट प्रोन जंक्शन्स आसा थंय अंडरपास करतलो अशें म्हणून थंय येवन आश्वासन दिल्लें. पूण ताजेरूय म्हाका दिसता फुडें कांय तर तेजो फुडें गेल्लें ना, प्रोग्रेस कांयच जाल्लो ना त्या विशयी. सो सगळेंच कितें फोंडेकारांक पोकळ आश्वासनां मेळटा अशें आमकां दिसपाक लागलां. आश्वासनां दिता पूण तेजी अंमलबजावणी जायना. बीजेपी गव्हर्मेंटाचो जो विकास जो करूंक जाय आसलो आज ते आमकां कारण सांगता की सरकारा कडेन पयशे ना म्हणून. पूण जे थोडेशे पयशे सुद्दां खर्च करून जे ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स फोंडेचे आसा हे इनकम्प्लीट उरले. सो म्हाका दिसना की बीजेपी गव्हर्मेंटान जशी लोकांची अपेक्षा आशिल्ली विकासा बद्दल ती ते फेल जाल्लेले आसा. आमी आतां तांकां मेमोरंडम दितले सगळ्या लोकांक आमी की हे प्रकल्प जे आसा आमी तांकां बरयतले की प्रकल्प तुमी पूर्ण करचे आनी अशेंच आमी तेंचें लक्ष तेंचे हेजेर एक लक्ष वेधपाचें आमचें काम. आमी काय ताचे फुडें कांय करूं शकना. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.
आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. बाळगुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.